Welcome to Garden of Glory. As we close the book of Romans, Paul warns us, watch out for division, cling to truth, and give glory to the only wise God. This is not just a farewell, it's a call to stand unshaken in the fire of faith. भाग्यवंत पावलोचे रोमकारांक पत्र ओवेस्वर 16 ओळी 17 ते 27. शिडकावणी आणि पयलो चोडाव. भावा भयणीनो, जी कोण तुमचे मदें फुटी घालतात आणि तुमी घेतलोले शिकोवणेचे वाटेर आडकोळी घालून तुमकां भावार्थांत हावन कोडसरूंक सोदतात, तांचे विशीं चतूर रावात आनी तांकां पयस दवरात म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. असलीं मनशां क्रिस्तां आमच्या सोमयाची न्हय, बोगोर आपल्या पोटाची चाकरी करतात. गोड गोड आनी भुलोवणेच्या उतरांनी तीं नेणट्यांक फसयतात. तुमी भावार्थाक खालती म्हूण सगळे कडेन खबर पावल्या देखून तुमचे विशीं हांव दादोशी. पूण तुमी फकत बऱ्या विशीं शाणी आनी सगळ्या वायटा विशीं नेणटी जायात, इतलेंच म्हाका जाय. आनी शांती दिता तो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां घालून मोस्तितलो. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तुमकां सदांच आपलें भोलेपण दाखोव म्हूण मागता. निमाणें नोमान आनी एक चोडाव. म्हजो सहकारी तिमोथ तुमकां नोमान करता. तशेंच लुसियोस, जेसन आनी सोसिपातेर हेय म्हजे भाशेन जुदेव. हांव तेर्सियोस हें पत्र बरोवन काडला तो सोमयाच्या एकवटांत तुमकां नोमान करता. गायुसाच्या घरा हांव रावतां आनी हांगाच आमची आख्खी सभा जमता, ताचोय तुमकां नमस्कार. इरास्तूस ह्या शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव क्वार्तूस तुमकां नोमान करतात. देवाचे गुडार्थ येवजणेची स्तुती. सर्व जाणार देवाक मोहिमा. सासणाक थावन आसली ती देवाची येवजण अशी आतां शार्ती पावली. युगां काळांत थावन देवान लिपोवन दवरलोलें तें सोत प्रवाद्यांच्या बरोवपा वरवीं आतांच्या काळार प्रकाशलें. ताची वळख आतां चोर विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी अशें ती खालतीकायेन भावार्थ धरूंक शकतात. हे येवजणे प्रमाणें जेजूक तुमचे मदें परगोटून शुभ वर्तमानाचो हांवें तुमकां प्रचार केला. तुमी आतां भरलोल्या भावार्थान तुमकां घोट करूंक देवाक तांक आसा, तर ताका मोहिमा. होय, जाणवाय आसलेलो एकलो म्हळ्यार देव. ताकाच जेजू क्रिस्ता उदेशी मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. Truth is not a weapon to hurt, it's a sword to protect. Paul urges us to stay away from those who divide and cling to the teaching that brings life. Then he speaks a prophetic promise. The God of peace will soon crush Satan under your feet. This gospel isn't just a message, it's a revelation hidden for ages, now made known to all nations. And to this God, wise, eternal, unshakable, we give all glory. Let us pray. God of glory, we thank you for the letter to the Romans. Let your truth anchor us. Let your spirit guide us.
crush the enemy under our feet, and strengthen us to stand in unity, boldness, and grace. To you alone be all the glory, forever and ever. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.